की देवूळ नवे बांदतले आणि मूर्ती विधीपूर्वक शिफ्ट करतले। हो जो स्टेटमेंट आयिल्लो गोंयचो मुखेलमंत्री आणि एक हिंदू म्हणून हांवें तशेंच प्रत्येक गोंयकारान तांच्या शब्दाचेर विश्वास दवरलो। खंय तरी मनान डावट येतालो, म्हणून रातचे परत 12 सुमार आमी वचून आयले आनी पळयलें जाल्यार सगळें सुरळीत आसा, पुलीस आशिल्ले। पूण ज्या तरेन काल पुलिसांनी थंय बिहेवियर केलो, ज्या तरेन गोवा पुलीस तांचे ऑफिसर्स लोकांक गाळी मारताले, लोकांक सांगताले की 100 मीटर पयस रावन पांया पडा, तांची जी मुजोरी, तांचो जो एरगन्स, तांचो जो बॅड बिहेवियर आमी गोंयांत असो केन्नाच पळयलो ना। आनी जेन्ना आज सकाळी उठलो, लाचार दिसलो रे म्हाका। सॉरी, 100 फाटी आपयलो म्हाका पुलिसांनी, ईडीन आपयलो, पुलिसांनी आपयलो, अरेस्ट केलो। केन्नाच अशें फील होवंक ना। पयले फावटी अशें दिसलें, हेल्पलेसनेस। आज सकाळी उठल्या उपरांत हेल्पलेसनेस दिसलें। व्हेरी सॉरी। 5 मिनिटं दिला हे जे आज गोंयकार जशे भाऊ जाल्या पळय तशेंच आमचे पार्टीन आमी बी तशेंच जाल्या। कित्याक आज आमी पळयले अमित पालेकराक तेच्या दोळ्यांच्यान दुकां आयली। ही दोळ्यांच्यान दुकां कित्याक आयली, तेणी सांगलें की आपल्याक अरेस्ट सुद्दां केलो, आपल्या पुलिशेन सुद्दां आपयले, कित्याक आपूण इतलो भावूक जावं नाशिल्लो म्हणून। पूण आयज खरेंच हे घडलां आनी ह्या गोंयकाराच्या समोर आसा। आयज खंय तरी गोंयकारांनी आमच्या हिंदूंनी तशें सगळे पूर्ण जे गोंयकार आसा, आज तेंच्यांनी देवळाचेर हात घातला, खासरेश्वराच्या देवळाचेर हात घातला, जाल्यार आनी खंयची देवळां मोडूंक वतले। कित्याक एक सांगप म्हटल्यार हे जे कॉन्ट्रॅक्टर येता न्ही, हे तेंचे जावय जाल्ले आसा। आनी काल म्हणिल्लें जावय जाल्ले आसा म्हणून, पण कोण म्हणपाक लागलो खरोच तेंचो जावय म्हणपाक लागलो। आतां देवाक खबर आसा आनी तेंकां खबर आसा कितें जालां आनी कितें ना पळय तें। बट पळोवंक वचात न्ही जाल्यार हांवें खूब कडेन भोंवलां, जाय आपल्याक न्हू जाल्यार कितेंय करपाक जाता। हेंकां जाय आशिल्लें जेन्ना आमी पयलीं म्हणटाले, फाटल्या कितल्या वर्सां पयलींच जेन्ना एका हॉटेलाक डेमोलिशन ऑर्डर काडलेली, बट ती ऑर्डर चाळीसूय तेन्नाचे आमदार वचून कॅन्सल केली। तशेंच ह्या ब्रिचा खातीर सुद्दां आज तेंच्यांनी प्रोविजन करपाक जाय आशिल्लें। सो सॉरी, जायना जालें। आज सकाळी अशी परिस्थिती आशिल्ली, हेल्पलेसनेस फील जाला। फर्स्ट टायम केन्ना
केन्नाच इतलो हेल्पलेस फील करूं केन्नाच करूं काल लोकांचो हेल्पलेसनेस पळयलो, आज आमचो राजकारणी म्हणून एक हिंदू म्हणून हेल्पलेसनेस पळयलो. अरे मालकिर्याद हो गव्हर्मेंट, मालकिर्याद वचना तुम्ही, वचना देव बोडगेश्वरा कडेन. राखणदाराचें महत्व तुमकां खबर ना? जेन्ना चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा मेक्स अ स्टेटमेंट की आपण ते बरे भशेन स्थान दुसरे कडेन निर्माण करून करतलो म्हणून, कशे रे रातचे 4 डेकोयत कशे तुम्ही वता? डाकू वताले, डाकू 4 डाकू. मुघल वताले, पोर्चुगीज जेन्ना देवळां मोडटाले गोंयांत, हे म्हणला मरे तुवें, म्हणलें मरे आमचे पोर्चुगीज. काल तुवें कितें केलें? जेन्ना लोक घरात सुसेगाद न्हिदले तुज्या उतराक मान दिवन की तूं उतर मोडचो ना म्हणून, बीजेपी सरकार जे गोंयांत आसा ते उतर मोडचें ना म्हणून, जेन्ना तुमच्या उतराक मान दिवन आमी सगळे घरा गेले, एक हिंदू म्हणून विश्वास करलो तुमी तुमचे, कारण तुय हिंदू, तुमच्या सरकारान कितलेशेच हिंदू आसा, पांया पडना तुमी? देव खापरेश्वरा कडेन प्रसाद लावपी आसा मरे तुमचे लोक, तुमचे एमएलए वताले मरे थंय. लज दिसूंक ना तांकां? लज दिसूंक ना बीजेपीच्या भारतीय जनता पार्टीच्या बायलांक, जाणें ते प्रदक्षिणा काडली तांकां? तुमचे देवूळ थंय मोडटा आसतना आमी डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना, रस्तो बरो करा, खूब करा, आमी वापरतले ते रस्ते. पूण तुमी फोंड्याक कित्याक केली तुमी देवळां शिफ्ट पयली? केली न्ही? अलायनमेंट आलेलो तुमी लोकांच्यो बिल्डिंग्यो वाचोवपाक. कोणाचो प्रोजेक्ट येता फुडल्यान? कोणाचो प्रोजेक्ट येता देवळाच्या फुडल्यान? सांगात. 2019ची जी ऑर्डर आसा, जी ऑर्डर जेन्ना आमी मामलेदाराक विचारताले की दाखय म्हणून, तेन्ना मामलेदार ती दाखोवपाक तयार नाशिल्लो. आपल्या कडेन ना, ताजे कडेन ना. मागीर शेवटी आमी पळयली, ताजेर बरयल्लें आसा देवूळ काडचें म्हणून, ताजेर बरयल्लें आसा मूर्ती मोडची म्हणून. आनी कशे तरेन काडली रे मूर्ती तुमी ती रातची 4? ते 4 जाण लेबर ते ऑमलेट पाव खावन बशिल्ले, ऑमलेट पाव खाताले आमी गेल्ले तेन्ना ते थंय, आनी ते वचून ड्रील आनी घेवन मूर्ती काडप. लज दिसूंक ना तुमकां? पांया पडटा तुमी देवा, पांया पडटा मरे देवा. प्रयागराज वचून आयले तुमी चार्टर फ्लायट घेवन पळय, घाण करून आयले आसतले गंगेक आनी त्रिवेणी संगमाक. तुमची परिस्थिती आनी मना पळयत जाल्यार घाण करून आयले आसतले. हिंदूचे रक्षक म्हणटा, भक्षक तुमी. आनी खंय गेले ते बजरंग दल? काल तांणी सांगला मरे की हे जर जालें जाल्यार आमी सोंसचे ना म्हणून, आमी येता तुमचे बरोबर. खंय गेलो आमचो ब्रह्मेशानंद स्वामी? स्पिरिच्युअल फेस्टिवल करूया परवरी बसून. खंय गेले बाकीचे स्वामी? खंय गेले? आवाज कित्याक ना तुमचो? खंय गेलो एक स्वाभिमानी हिंदू? आवाज कित्याक ना तुमचो? ट्रान्स म्युझिक लावन तुम्ही शिवजयंती सेलिब्रेट करता, ट्रान्स म्युझिक लावन तुम्ही जेन्ना रामाचे रथ घेवन भोंवता आनी ताच्या फाटल्यान भोंवता मोटरसायकल भगवे घालून, काल देवाचें रक्षण करपाक कित्याक येवना तुमी? कित्याक येवना? प्रश्न करता हांव प्रत्येकाक प्रश्न करता. आमी फक्त मागिल्ले मान दिवन विधी करून मूर्ती आल्या कापून काडू नका, फोडून काडू नका, सकाळच्या 4 मोडून काडू नका. किडनॅप केलो तुमी आमच्या देवाक. देव केन्नाच कोणाचें वायट करना आनी आमी मागना की देवान कोणाचें वायट करचें म्हणून. पूण जें तुमी केलां ताचें प्रायश्चित करा. आनी जर स्वाभिमान तुमकां इल्लो उरला जाल्यार परत देव बोडगेश्वराच्या देवळान आनी वचूं नाका आनी खंयच्याच राखणदाराच्या पांया कडेन वचूं नाका. कारण ते विचारतले तुमकां, मालकिर्या जालो विचारतले. कितें विचारतले तुमकां? की हे तुमी केले आमच्या एका दुसऱ्या राखणदारा कडेन, ते बरोबर काय म्हणून. हांव आज कितें उलयता ताचो राजकीय परिणाम कितें जातलो, म्हजेर कितें परिणाम जातलो म्हाका कांयच फरक पडना. उतरां येता दुसरी जायना, हांगा उलोवपाक शकना, कांयच फरक पडना. मागता प्रत्येक स्वाभिमानी हिंदू कडेन, गोंयकारा कडेन, आनी मागता प्रत्येक मनशा कडेन. आज कॅथलीक आसूं, मुस्लीम आसूं, राखणदाराक कशें मानता तुमकां खबर आसा? देव बोडगेश्वरा कडेन वचून लोक कशे पांया पडटा खबर आसा गोंयकारांक? आनी जेन्ना चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट करता की आपूण काडचो ना, आपूण ते सगळें सिस्टमॅटीक करतलो आनी हें करता, जाल्यार कसो रे विश्वास दवरपाचो आमी कोणाचेर? खंय आमचो MP?
देवाच्या नावार मतां मागतात. दर बेरेस्तार शुक्रार शेनवार पळय तर सगळ्यांची रीलूच पळोवपाची आशिल्ली. रील्स पळयली. प्रत्येक बीजेपी आमदार, प्रत्येक बीजेपी लिडर, प्रत्येक नवे यूथ ते सगळ्यांची रिलां पळोवपाची. अभिषेक करताले ते. काल जेन्ना देवूळ वचपाचो वेळ आयलो, इतलो हेल्पलेस केन्नाच फिलींग ना, केन्नाच उना. म्हणजे दोळ्यान जाल्यार दुखां येना केन्ना झगडी आनी झगडटा तेन्ना वता. आज फर्स्ट टायम आज सकाळच्यान अशी परिस्थिती जाल्या की कितें करूं कितें नाका. कितें करतले रे आमी? आमचो देव किडनॅप केलो मरे. देव किडनॅप केलो आमचो. जितली देवळां म्हाका दिसता ब्रिटिशांनी मोडून आशिल्ली, जितली देवळां मुघलांनी मोडून आशिल्ली, तितली देवळां भारतीय जनता पार्टीन अयोध्येक मोडिल्ली. लिंगा जी हजारो वर्सां पूर्वीची आशिल्ली ती काडून सुद्दां तांणी भायर उडयल्ली. आमी म्हणना महंत म्हणटा. काल खंयचे साधू आयिल्ले प्रयागराजचे, जे वचून थंय स्नान करून आयिल्ले. ते सांगपाक लागले, तांणी विनवणी केली की विधीपूर्वक काडा देवाक आमच्या, विधीपूर्वक काडा. इतलें नाशिल्लें, घाई आशिल्ली तुमकां इतली? कितें त्रास जावपाचो? आज आमचो देव खंय गेला आमकां खबर ना, खंय गेला आमकां खबर ना. पण एक गजाल हांव सांगता, आय एम स्टार्टिंग अ मुवमेंट. हांव आयच्यान एक भिक्षूक म्हणून गोंयभर भोंवतलों. कारण जितले पयशे म्हाका दिसता प्रयागराज वचपाच्या चार्टर फ्लायटीक खर्च केल्ले सरकारान, त्या पयशांनी एक बारीकशें ल्हानशें देवूळ काप्लेश्वराक बांदूंक शकताले. आतां फाल्यां मुखेलमंत्री म्हणटलो ना आपूण बांदतलो म्हणून, आपूण सेफली मूव केला म्हणून. काल तुवें कित्याक जाप दिली रे आमकां? काल तुवें प्रॉमीस कित्याक केलें आमकां हात लावचे ना? कित्याक स्टॉप वॉक काडले सांजचे भिवून लोकांक? आनी मागीर लोक नासतना, शांत न्हिदले आसतना वचून ते काडप मोडप. पुलीस फोर्सान सालाजारशे पोर्चुगीजांनी जे करूंक नाशिल्लें ते तुवें केलें. आनी आज RSS विश्व हिंदू परिशद त्या बाबड्याक उदय भेंब्रेच्या घरात 80 वर्साच्या मनशाचेर तुमी वयर मोर्चा केलो मरे. केलो काय ना? बजरंग दल कुठे आहात तुम्ही? काल तो दुधसागराक बशिल्लो, आज खंय आसा तूं? खंय आसा? येता मरे. या आमी मोर्चा घेवन भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसाचेर. या आमी मोर्चा घेवन चीफ मिनिस्टराच्या घराचेर. येतात? काय फेक हिंदूस रे? विश्व हिंदू परिषद, RSS, आमचे स्वामी, फेक तुमी? उतरां सुटना तुमची? सुटना? खंय आसा आमचे स्वामी? खंय आसा ते हिंदू MLA जे भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा, जे देवळांनी वचून आरतीक बसतात आनी सांजची भजनां म्हणटा? खंय आसा आमचो MP श्रीपाद नायक? भजन म्हणपाक येवं आमच्या बरोबर फाल्यांच्यान. हांव भीक मागूंक भोंवतलो पोती घेवन गोंयभर, काणकोणच्यान पत्रादेवी पर्यंत, की भीक दी, देवूळ बांदपाक जाय. तुमच्या पयशांनी देवूळ बांदपाक जाय. कारण सरकार भिकारी, भारतीय जनता पार्टी भिकारी, संपूर्ण कॅबिनेट भारतीय जनता पार्टीचे भिकारी. भिकारी मनाक लावन घ्या, भिकारी तुम्ही, भिकारी. काल ते लायव्ह पळयताले तुमचे, खूब जाणांक पळयल्ले हांवें. खूब जाण आशिल्ले लायव्ह पळयताले देवूळ मोडटा आसतना. कापालजात नाशिल्ली, कापालजात नाशिल्ली येवन उलोवपाक की ना म्हणून एकटो आयलो. एकटोच आयलो मायकल, रातचो 12 म्हाका मेळिल्लो ते मायकल लोबो. And I will respect that. And I will want to say it. कापालजात आसा तुका म्हणून तूं आयलो. हांवें कालूय म्हणिल्लें परत म्हणटा, कोणाक दिसूं वायट दिसता जाल्यार. आयलो तो. बाकीचे साडी न्हेसून बशिल्ले घरा काय चादरीपणा बशिल्ले? लज दिसूंक जाय तुमकां. प्रत्येक स्वाभिमानी हिंदूक लज दिसपाक जाय. जय श्रीरामाच्यो घोशणा करनाका परत. तुमच्या तोंडान बरें दिसना. करनाका, 100% करनाका. आज मनांतलो जितलो राग आसा त्या रागान उलयता. दुखां कंट्रोल जाली ना म्हणून सुटली, पण हाज्या फुडें येवची ना. लडटलो हांव तुमचे आनी प्रत्येक गोंयकार लडटलो. आज प्रत्येक जो मनीस थंय आशिल्लो सत्तकरे घंटावादी महालक्ष्मीन आशिर्वाद दिवप करता. येयात मरे देवळांनी फाल्यां. खंयचें तोंड घेवन येतले? खंयचें तोंड घेवन येतले? देव सारकेल तुमी? राखणदार तो हिंदू कॅथलीक मुस्लीम कोणीय आसूं, गांवचो प्रत्येक नागरीक आसूं ताका मानता. आनी ज्या जाग्यार हें घडलां त्या जाग्यार कितें जातालें, कितें जायनाशिल्लें, केन्ना जेन्ना घराणे घातल्या उपरांत जें कितें चेंज जालें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. विनाशकाले विपरीत बुद्धी ही
आमचो जावपाचो तसो जातलो. मागता देवा कडेन इतलेंच की हांच्या चुका खातीर हांच्या बायलां भुरग्यांचेर केन्नाच वायट परिणाम करून दिवं नाका. त्यो वायट करना परत तेन्ना सांगता, त्यो वायट करना, पूण प्रत्येकान प्रायश्चित करचें पडटलें. भारतीय जनता पार्टीक प्रायश्चित करचें पडटलें आनी प्रत्येक स्वाभिमानी गोंयकार हिंदू जो आसा ताणें जागो जावचो पडटलो. हे फेक हिंदुत्व ऑफ पॉलिटिक्स, हिंदुत्व ऑफ कन्व्हिनियन्स हे जे आसा ते जाणून घेया. आज काप्रेश्वराचेर घालूं येता, फाल्यां आनी कित्या कित्याचेर घालता. जेन्ना खंयचें इलिगल कन्स्ट्रक्शन सरकार म्हणटा आमी बरें म्हणटा, आनी काय म्हणलें तेन्ना बरेंच म्हणटा, करपाकच जाय. पूण आमी म्हणनाशिल्ले की देवूळ शीक करनाका. हिंदू जो काय आशिल्लो तो म्हणनाशिल्लो की देवूळ शीक करनाका. आमी फक्त मागताले विधीपूर्वक करा, एक प्रॉपर सरकार घेवन करा. ते करचें पडटा. खबर ना गीता पाठ 7-7 दिसाचे करतात. गीता पाठ करता. कितें वाचलें गीतेन? त्या गाढवा पुढे वाचली गीता. मागचा पाठ बरा होता. आयकल्या तुम्ही म्हणी? तुमकां लागू जाता. ते तुम्ही पाठ ऐकले पळय गीतेचे, तुम्ही गाढव मरे, गाढव तुम्ही, गाढव. कारण तुमचे पुढे जी गीता वाचली ताचे तुमकां तकलेन काय गेले ना. गेले तुमच्या तकलेन जाल्यार हे तुम्ही करचे नाशिल्ले जे काल केला ते. दीज आर माय वर्ड्स फॉर यू. गाढव, अक्कल शून्य गाढव भारतीय जनता पार्टीचे लिडर. आणि म्हणून म्हणटा जी गाढवा पुढे वाचली गीता, ती तुमचे पुढे जी गीता पठण केले आणि हवन केले म्हणून तुम्ही हिंदू जायना, तुमकां मोक्ष मेळचो ना. प्रयागराज कितले वाचा, आज घरा वाचा आणि गंगेचे जल हाडला जाल्यार 1-2 ड्रॉप घेया आणि प्रायश्चित करा. प्रायश्चित करा, करचेच पडटलें. देव बरें. जशें काल तुमी सगळ्यांनी पळयला आनी हांव चड उलोवचो ना, कित्याक जे उलोवपाक जाय आशिल्लें ते अमित सरान उलोवन दाखयलें. सो म्हाका इतलेंच म्हणपाक जाय की जे काल जालें ते अत्यंत दुर्दैवी म्हणटा पळय, वायट गजाल पळय ती जाली. आमी घरा फुडची तुळस पासून काडटले न्ही जाल्यार तेजी विधी करची आसता. तेजे उपरांत ती हालोवपाक जाय आसता. काल जे भटजी थंय येयल्ले, कोण येयल्ले, खंयचे हाडिल्ले, कितें हें कोणाकूच खबर नाशिल्लें. पण जे काल घडलें थंयसर, तांच्यांनी कितें हवन घातलं 5 मिनटांनी, हे 5 मिनटांनी जायना, ताका टायम लागता. हें आमकांय खबर आसा, स्वाभिमानी गोंयकारांकूय खबर आसा. पण ज्या जाग्यार थंयसर पुलीस दवरले गेले आनी जेन्ना आमी पुलिसां कडेन उलयताले, थोड्यांनी वायट अपशब्द म्हटल्या आनी म्हटले आसतले, कित्याक पुलिसाच्या भायर जायनासलें तें. कित्याक स्वता म्हणजे आपलो देव थंयच्यान ओंपिता. कित्याक म्हणटा जाणा तुमी, कोणी खंयसरूय थंयच्यान लग्न जाता जाल्यार पयलो विडो दवरपाक थंय येता, पांया पडटा आनी फुडें वयता. आज तुमी थंय रावन पळयात, इल्ली गाडी थंय फोन मारता, देवा पावले म्हणटा आनी फुडें सरता. आंगान काटे उबे जाले. बट कशें आसा, जे करता पळय तो देव हांगाच भोगचें पडटा हांकां. देव आसा म्हणून दीस आनी रात जाता. जे केल्या पळय ते हांगाच, कोण काय घेवन वचचो ना. घरभर सुद्दां पयसो केलो जाल्यार कोण काय घेवन वचचें ना. हेजो कॉन्ट्रॅक्टराकूय हेजो धक्को बसतलो आनी जी कोणी ही ऑर्डर दिल्या, जे कोणी हे मोडपाक जे कोण आसा भितर, तांकां धक्को बसल्या शिवाय रावचोच ना. तो खापरेश्वर महाराज आसा, देव आसा पळय, तो तांकां बुद्ध बरी दिव म्हणून आमी मागताले. पण काल जाले उपरांत पण कितें आहा, बीजेपीचो हो खेळ जो आसा पळय हो रातचोच. MLA सुद्दां घेवपाक जाय जाल्यार रातचेच घेता ते विकते. तेंचो खेळ रातचोच जाता. कित्याक चोरांचो खेळ रातचो जाता म्हणटा पळय, असलेच चोरांचो खेळ हो रातचो जाता. तशेंच त्या खापरेश्वर देवाचें देवस्थान तेंच्यांनी काल दुरुस्त केलें. ही दुर्दैवी गोश्ट आसा आनी सगळ्या गोंयकारांनी ही गजाल पळयल्ली आसा. हांव फकत इतलेच सबंद गोंयभर लोकां कडेन इतलेंच मागता की कितें अशें घडटा जावं खंयच्याय कम्युनिटी कडेन, जाल्यार सगळे गोंयकार उबे रावपाक जाय. जशें काल रावले तशें आमच्या हातीन जें जालें आमी केलें, बाकी देवा स्वाधीन. हांव इतलेंच मागता, हे जे बीजेपीचे आमदार आसा आनी काँग्रेसून बीजेपीन जे गेल्ले आसा तांकां बुद्धी बरी दी. आनी बुद्धी दिताना जी बुद्धी वायट आसा पळय ती वायट बुद्दीक बरी करपाक
आज ते शकना, पण हांव देवा कडेन इतलेंच मागता 2027 म्हणसर हेंकां निखळपाचें काम हे सुरू जातलें आनी ही महालक्ष्मी तो खुरीस आनी ज्या ज्या जाग्यार हेंच्यांनी घेतलेलो पळय प्रमाण जाल्ले 2027 हेचो निकाल देव हेका दितलो आनी खापेश्वरा कडेन इतलीच मागणी की जें कितें आसा पळय ते तूं हे दाखोवन तुजो तत्व दाखय. देव बरें करूं. प्रश्न आसा? कितें आसा? Is it right to keep God Karpeshwar in the container right now? कितें सांगूं तुका म्हणजे अशी परिस्थिती आसा. काल आमी जेन्ना पळयलें कटींग करताले तेन्ना ड्रील घेवन देवळाची मूर्ती जेन्ना ड्रील घेवन कट करता ती भंग जावंक शकता. हे म्हाका दिसता प्रत्येक हिंदू मनशाक खबर आसा. कॉन्ट्रॅक्टर हिंदू, आमचो चीफ मिनिस्टर हिंदू, थंय पुलीस जे लोकांक गाळी मारताले ते हिंदू, सगळे हिंदू. म्हाका दिसता आमी एक सादो कितेंय वस्तू आसूं, आतां आमी पळयलें हायवेचेर शिफ्टिंग करपा आसतना कोणें ऑब्जेक्शन करना. मडगांव वता आसतना पुलिसूय आशिल्ले आनी घुमटोय आशिल्लो. सगळ्यो पयलीं बांदल्यो, फाटीं शिफ्ट केल्यो आनी मागीर फुडल्यो वास्तू काडल्यो. मूर्ती विधिवत परत्यो शिफ्ट केल्यो. आमी सांतिनेजूय पळयल्ली तुळस मडली. सांतिनेची तुळस मडली. आमी म्हणलें तर चुकून मडलें आसली, कोणाक खबर नाशिल्ली, ल्हान आशिल्ली, चल ताजीय माफी. हांगा 2019ची ऑर्डर घेवन म्हणून एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट आयिल्लो. एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटाक त्या ऑर्डरीन भितर कितें आसा तें खबर ना अशें तुका दिसता? तातूंत भितर खंय बरयल्लें ना की मूर्ती काडची आनी देवूळ काडचें म्हणून. हायकोर्टान जेन्ना मॅटर गेली, मॅटर आशिल्ली शिफ्टिंग ऑफ ते वडाचें झाड आनी कोणीय ऑब्जेक्शन काडूना. काल जेन्ना सकाळीं वडाचें झाड शिफ्ट करता म्हणून हे जालो, आवाज जालो, कोणीच आवाज करूना, आमकां खबरूय ना. जेन्ना दनपार मेळून आमकां कळ्ळें की देवूळ म्हणटा म्हणून तेन्ना आमी गेले थंय, कारण तो प्रश्नच नाशिल्लो. कारण सदांच सरकारान हाच्या पयलीं जेन्ना जेन्ना देवळां मदीं वाटेर येता ती गोंयांत शिफ्ट कर हें जाल्यार खंयचो सरकार आसा तो, तांणी पयलीं देवूळ शिफ्ट केलां आनी विधीपूर्वक प्रॉपर पुजा करून तें स्थान शिफ्ट केलां. आमी तेंच मागताले. आमी मागनाशिल्ले की रस्तो बंद कर म्हणून. तुमी गोंयभर रोड्स अशे तरेन टर्न केले की लोकांच्यो प्रॉपर्टीज वाचोवपा खातीर. आमी ओल्ड गोवा पळयला, फोंड्या पळयल्या, आमी बरये पळयल्या, आमी सिमिलर परिस्थिती इंडस्ट्रियल नवे रोड काडल्या थंय पळयल्या, आमी बांबोळे पळयल्या. मागीर हांगा कित्याक शकता नाशिल्लें? ती ज्या तरेन काडली ती ड्रिल्स घेवन तोडून ताचेर जे सँक्टिटी आसा ती तुमी दवरली ना, खंयच दवरली ना. आज तुमी मूर्ती खंय व्हरून दवरल्या कोणाक खबर? पयलीं म्हाका म्हणपाक लागले ते डीएमसी कडेन दवरतले, मागीर तांणी सांगलें तो कार्तिकांच काडपाक लायला म्हणून. कार्तिकाची बायल सांगता की आपूण तशें सांगूंकूच ना म्हणून, जे आपल्या गोवानूय कांय सांगना. अनफॉर्च्युनेटली तो थंय येवना काल. म्हणजे खेळ जालो गोंयकारां कडेन, खेळ जालो देवा कडेन. अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ इट पळय एक गजाल खबर आसता, प्रत्येक मनशाक तो कितलेंय बरें वायट काम करूं ताका स्वताक खबर आसता की आपूण केलां तें करेक्ट काय नाही. हांगा म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचे जे लिडर्सांनी हें काम केलां तांकां भयंकर खबर आसतलें की हें कितें आमी केलां तें बरोबर न्ही आनी लोकांचे सेंटिमेंट तांचे कडेन घडून दिले. अरे आमी विश्वास दवरतो, प्रत्येकान विश्वास दवरलो. चूक केली दिसता म्हाका आमी राती विश्वास दवरलो. तरी 12 सुमार गेल्लो, एक बेटर डावट येता म्हणून गेल्लो, पळोवया म्हणून कितें जाता तें. पळय जाल्यार कांय ना, सामसूम आसलें. कोणी चिंतिल्लें रे की सकाळीं 4 जेन्ना लोक साखर न्हिदेन आसतले तेन्ना सरकार हें काम करतलो. पणजे केल्लो, पणजेचो वड तसोच कापिल्लो. भारतीय जनता पार्टीच्यो महिला, वायट दिसता म्हाका तांचें. कित्याक ते करता पुजा वटपौर्णिमेक? ज्या वडाक तुमी बांदले धागे की आपल्या घोवाक दीर्घायुष्य मेळूं म्हणून, आपल्या परिवाराक सुख शांती मेळूं म्हणून, तो वड कापता आसतना तुमकां दुख्ख दिसलें ना? उमटून काडला तो. अशे तरेन काडना. रिलोकेशन इज व्हेन यू लिफ्ट इट प्रॉपर्ली ट्रेनान. पळयात तुमी युट्यूबार व्हिडिओ पळयात, देवाचे व्हिडिओ पळयता ते पळयात कशे तरेन झाडां शिफ्ट करता ती. यू हॅव टू डीग एटलीस्ट 5 meters अराउंड इट and go deeper into it. आम बॉटनी केला, आम खबर आसा झाड ते सर्वायव जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट. वड झगडटा टू सर्वायव. वड आसता पळय, वटवृक्षाचें झाड आसता तें झगडटा सर्वायव जावपाक. प्रॉबब्ली विथ प्रेयर्स इट मे सर्वायव, बट नॉट हाव इट हॅज बीन डन. क्रेनीन धुकलून काडलां मरे तें बाय युजींग अ शॉवेल. दॅट इज नॉट हाव यू शिफ्ट. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आसता तांकां शिकोवचें पडटलें झाडां कशी शिफ्ट करता ती. हाव विल यू मेक इट सर्वायव? मागता आमी देवा कडेन तें करचें न्हू. पूण ज्या वटवृक्षाक धागे बांदले ते तुटले, तितून पळयलें ना.
मात दिसले ना येवन एकूचदा पाया पडून ताका वचपा सारकें दिसलें ना कोणाक हिंदूक त्या जाणें थंय वचून पाया पडला जाणें थंय वचून प्रसाद घेतला कितले एमएलए येताले मात्र पाया पडपाक इलेक्शना पयलीं इतलेच जाण ना दिसले केदाराक येवप थंय दिसलें ना बाकीचे एमएलए जे आसपासचे आसा जे थंय आसा तांकां दिसलें ना येवपाक केन्नाच की आपण वचून एक तरी एटलीस्ट साठवण करून येवया लोकांची की जाता आमी सारवार करतले म्हणून अनफॉर्च्युनेटली हे गोंयान आय रियली आय एम नो वर्ड्स फोर्डाची केस फोर्डाची कोर्ट केस आशिल्ली न्हू जाल्यार हे इंटरव्हेन्शन पिटिशन कित्याक घालून आसलें ते देवळाचें देवळाचो विशयच नाशिल्लो सरकारान सांगलें फक्त वॉटरप्रूफ शिफ्ट करता म्हणून म्हणजे सरकारी कोर्टान गेले तेन्ना ते इंटरव्हेन्शन घातलेलें जाल्यार ताका हें येवपाचें चालू आशिल्लो प्रोसेस आमी काल तेच उलयले काल रातचो आय हॅव मॅट दी एडवोकेट अँड सेड बाबा म्हाका दिसता रिव्यू घाल्यार बरें की रिलिजियस सेंटिमेंट जे आसा जो रिलिजियस जो हेतू आसा तो डिस्कस करून म्हाका दिसता इट इज बेटर टू फायल सेपरेट एप्लिकेशन इन द मॅटर पूण इशू हो आशिल्लो की चीफ मिनिस्टरान काल स्टेटमेंट केल्लो की आपूण ते हात लावचो ना म्हणून सो वी थॉट देर इज टायम आता 4 काय रातच्या जजाक आमी उठोवंक शकना टुडे वी वर डिस्कसिंग द प्रोसेस की आजच्या आज फायल करचें म्हणून द सेंटिटी ऑफ दॅट प्लेस की इतल्या 100-200 वर्साचें देवूळ जो आसा मूर्ती आशिल्ली आज ते कोणानी भारतीय जनता पार्टीचे एकटो म्हज्याच फेसबुकार हाचेर घालता की रस्त्यार कित्याक देवूळ बांदिल्लें काय म्हणून अरे अक्कल शुन्य तुजो जन्म जावंक नाशिल्लो पळय ताच्या पयलींच्यान ते थंय आसा अक्कल शुन्य येयलो घालता म्हज्या पोस्टार तो आनी दर दीस म्हणटा हांकां देवूळ बांदलें काय नाका म्हणून अरे रस्तो मागीर बांदला तो रस्तो मागीर बांदला देवूळ नाशिल्लें थंय तें अक्कल शुन्य खंयचें सामकें ही उतरां ही प्रेस कॉन्फरन्साक घेवची न्ही पूण मनांतल्यान येता उतरां अक्कल शुन्य सरकार हो अक्कल शुन्य सरकार रागान येता उतरां ही आमकां दिसलें रे की लिगल रिपोर्ट्स आज 2 दिसान घेवंक मेळटलो म्हणून वी वर डिस्कसिंग दॅट काल आमी एक्टिविस्ट आशिल्ले जे लोक आशिल्ले तांचे कडेन तेच करताले आज भोमाक लागले ते भोमात दोळयो आसा भोमाची देवळां अशीच करपाक सोदता तुमकां जाय जाल्यार खंयच्यान काडटात मरे रस्ते तुमी पयशे ना इव्हेंट बंद करा 400-500 कोटी जे इव्हेंटाचेर मोडटा पळय ते बंद करा आनी करा वयल्यान फ्लायओव्हर हाय रायज कॉरिडॉर जायना शक्य ना भिकार लागल्या तुमकां इतली भिकारी लागल्या चार्टर फायटींग बंद करा भोंवपाचे 1-2
देवळां जातली. सरकारान सांगिल्लें मरे की म्हाका याद जाता अडीच वर्सां पयलीं की मोडिल्ली पोर्चुगीजांनी देवळां आमी बांदतले म्हणून अंडरलायन वर्ड आशिल्ले कंडिशन एप्लाय जी देवळां पोर्चुगीजांनी म्हणूंक नाशिल्ली ती आमी म्हणटले म्हणून भारतीय जनता पार्टीन सांगूंक नाशिल्ले खंय तरी. पण that was what we read yesterday. I think खंय तरी विश्वासघात केला सरकारान आणि म्हणून प्रॉब्ली काल जेन्ना उशीर जालो आज आमचो विचार आशिल्लो